की आतां पयर एक अनावन्स केलें तें ट्युरिजम बील म्हणून. सो ते बील इंट्रोड्यूस करतले काय म्हणून ते आतां तरी सद्याक ते कांय सांगिना, पण लास्ट टायमाचे भशेन म्हणल्यार हेच्या पयलीं केल्लें आसा. भुमिपुत्र बील हाडलें, लास्ट मोमेंटाक हाडलें, डिस्कशनाक पासून सारकें मेळोना आनी ते पास केलें. काय तशेंच कितें हाडपाक सोदतात. सो अशी आनीक कितली बिलां येतली ती आमकां खबर ना, बट आतां सद्याक जे बिजनसाचेर घातलेलें आसा, टेबल केल्ली आसा तितलीच आसा. खुबशी एमेंडमेंट्स आसा. ती एमेंडमेंटान कितें चेंजीस जातली ती आमकां मागीर कळटली, पण एमेंडमेंट तेंच्यांनी नोटिंगाचेर घातलेले आसा. तशेंच बाकीचे बजेटरी डिस्कशन जे आसा ते बजेटरी डिस्कशन फॉर 3 दीस दितले म्हणून सांगला. आमी तेंचे कडेन मागलेलो की एवरी पार्टी जो आसा रिप्रेझेंटेटीव आसा ताका एटलिस्ट 1 आवर तरी आमकां डिस्कशनाक जावचें म्हणून. तुमकां खबर आसा आख्खे गोंयभरान कितलेशे विशय आसा जे विशय खरें म्हणल्यार आमकां मांडपाक जाय आनी बजेटरीचेर आमकां ते मांडपाक खुबशे प्रमाणान मेळटा. पण तितूनय तेंच्यांनी सांगलें की आमकां हाफ एन आवरूच टायम मेळटलो पार्टीक म्हणून. सो हो टायम म्हाका तरी दिसता की खूब कमी आसा, कारण गोंयचे प्रत्येक काना कोपऱ्यांतले जे विशय आसा ते आमकां त्या अर्द्या वरान तरी मांडपाक मेळना. सो एवरी पार्टी हॅज देअर आयडियोलॉजी आनी त्या आयडियोलॉजी प्रमाणे ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय. पण खबर ना ते आयज सरकार कित्याक भियेला इतलो की ते एक वराचे आमी तांकां मागीर म्हटलें की एटलिस्ट 45 मिनिट्स तरी आमकां दिवपाचें म्हणून, की आमी तितून डिस्कशन करूंक मेळटा. तुमकां खबर आसा की अर्द्या वराचे वयर गेले जाल्यार मागीर रोखडेंच कट ऑफ करता. सो अशी खुबशी गोंयचे इश्यू आसा. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयांत सद्याक फ्लडिंगाचो झोन जाल्लो आसा ऑल ओवर गोवा. तुमी पावसाचें आतां पळयलां आसतलें प्रत्येक कडेन कितें ना कितें चालूच आसा. सो हेजे बाबतींत आमी जे सरकाराचे जे तेंच्यांनी जे पयलू डिसिजन्स घेतलेले, जावं ते 39A चो डिसिजन, जावं तो 17(2) चो डिसिजन, अशे कितलेशे डिसिजन्स घेतलेले हेजे बाबतींत खंय ना खंय आमकां तेजे सरकाराक धारेर दवरपाक जाय आनी सरकाराकूय कळपाक जाय आनी सरकारूय रियलायज जावपाक जाय की आयज समज आमी चिंतना की फुडले जे आमचें पर्यावरण आसा तें राखपाक जाय, नाजाल्यार केन्ना कितें जायत नेम ना.